लायट इनसायड द प्रॉपर्टी ऑफ फायर स्टेशन येता म्हणून एक आमकां हें मेळ्ळा. त्या खातीर आमी हो हाडोवपाक आयल्या. अकॉर्डिंग टू द रुल्स एक्ट बीक सगळ्या त्या क्लोज टू स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, क्रेमेटोरियम्स, रिलिजियस प्लेसीस, हाऊजीस घालपाक मेळना पेट्रोल पंप. आनी ते सुद्दां आनी 144 रूल आहा तातूंत हे दिल्ले आसा ऑलरेडी की एमर्जन्सी सर्वीस आहा थंय घालपाक मेळना. तरी आसतना हे डायरेक्ट फायर स्टेशनाच्या भितरूच तो पेट्रोल पंप घालपाचो घाट घातला सरकारान. हो कसो म्हाका कळना. हांव परमिशन गिवन जर परमिशन दिलें जाल्यार हांगा बर्ज पार्टू जातलो. कारण हांगा सगळें आसा, रेजिडेंशियल एरिया आसा, प्लस हांगा स्कूल आसा, आमचें आल्मेडा स्कूल आसा, टेम्पल आसा, छोटी कम्युनिटी आसा, चारूय सायडीन सगळें आसा. तरी सुद्दां जर हे परमिशन दिता जाल्यार हो आमचेर अन्याय आसतलो. आनी आमी ते आज लेटर ऑलरेडी दिल्लें आसा टू स्टॉप दीस ऑर्डर. डेप्युटी कलेक्टर आणि मामलेदारान विजीट केल्या ऑफिसान आणि ती फायल इन्स्पेक्ट केली. ते फायल इन्स्पेक्ट केल्यार ती इंडियन ऑयल कंपनी जी आहा तेणें मॅजिस्ट्रेटा कडेन NOC एप्लाय केलेले आहा. आणि जे डॉक्युमेंट तितून लायलेले आहाय ते एवॉर्ड, लँड एवॉर्ड जें जालेलें आहा प्रॉपर्टीचें, तें लँड एवॉर्ड प्रॉपर्टीचें जालेलें आहा फॉर एक्वायरींग फॉर द पर्पज ऑफ फायर स्टेशन म्हणून. आतां फायर स्टेशनाक लँड एक्वायर जालेली प्रॉपर्टी पेट्रोल पंप घालपाक हो गव्हर्मेंट कितें करता तें कांय समजना. नेक्स्ट तितून तेंचो प्लॅन लायलेलो आहा विथ मार्किंग द बफर झोन ऑफ 30 meters आणि 50 meters, 37, 46 आणि अशी करून ते रेक्टेंगल एक तेंच्यांनी डायमिटर दिलेलो आहा. आतां फायर स्टेशना कडल्यान 30 meter तरी रूल सांगता पेट्रोलियमाचो की आसूंक जाय म्हणून. 30 meter मिनिमम आणि 50 meter मॅक्सिमम. तेंच्यांनी त्या प्लॅनाचेर सायडीक मुसोण आहा पळय तेजे डायग्राम ना म्हूण कांयच डेफिनेशन दिलेलें ना. म्हणजे ते दाखोवन दितात की फायर स्टेशनाच्या सायडीक हो लुगार आहा आणि ह्या लुगाराच्या सायडीक ते पेट्रोल पंप घालतले आणि सायडीक कांयच ना. एक धाकटोसो स्ट्रक्चर इथे फाटल्यान खंयच्यान दाखयतात ते आणि काबार करून तो प्लॅन तेंच्यांनी अप्रुवलाक मागलेलो आहा. आतां हितून जेन्ना एक गव्हर्मेंट एक प्रॉपर्टी घेता, एक्वायर करता लोकां कडल्यान घेवन एक प्रोजेक्ट बांदपाक, गव्हर्मेंट ऑफिसां घालपाक, जाल्यार ही गव्हर्मेंट काडून आतां वर्क हेचे लँड एवॉर्ड काडून पेट्रोल पंप कंपनीक कशें दिता तें कांय समजना.